फाटल्या दिसा आमगे एक म्हणणी आहा म्हणजे मेंढऱ्यामध्ये एक कॉल घुसता आणि जाता आता हाचे फाटी एक 2-3 दिसां भितर आम्ही कितें वस्त आयकिल्या की आमच्या मेंढऱ्यामध्ये म्हणजे तुमच्या आम्ही एसटी भावामध्ये आनी कोण तरी भितर घुसपाक सोदता. बट हांव तुमकां सांगता तुम चतूर रावपाक गरज आहा की तुमचे मध्ये दुसरो कोणी घुसोन हे फायदो जो तुमकां मेळटा वो तिसरे मनशाक मेळपाक जायना. म्हाका दिसता तुमचो तो व्हिडिओ मुगे जर चोयलो सारकोची तरी व्हिडिओ चोयलो जाल्यार हांवें खंयच्याय कम्युनिटीचेर खंयच्याय समाजाचेर खंयच्याय भावांचेर हांव उलयला पण टिकाय मारला. हांवें एक स्टोरी जी आहा फॉक्स अँड द शीप म्हणून ही स्टोरी बद्दल उलयला. तितून कितें आसता मेंढऱ्यामध्ये म्हणजे शिपामध्ये एक कॉल भितर सोता आनी तो तांकां खावपाक वता. हांवें तो एग्जाम्पल दिन हांवें तांकां सांगलां तुमी सादूर रावपाक जाय म्हणून. हांवें खंयच्या धनगर भावाचेर उलयलां खंयच्या कम्युनिटी म्हणटे जातीचेर समाजाचेर तुमकां व्हिडिओचेर हूंय दाखय हांव खंयच्या कोणा भावांचेर उलयलां म्हणून. आतां थोडे जाण राजकारण्याक की तांकां एक सदां तितली वर्स कोण येयलो हांवें म्हणटा तांकां हॅबीट जाला ती एका वस्त हूंय येवन पावोवपाक. ही तेमी आतां ही वस्त ऑन आमगे धनगर भावांक चाळोवन घायली की हांव तेंचेर रोयल म्हणटा. तेमी म्हाका एक उतर सांगचें हांवें धनगर म्हणून वो आमगे गोवळी भाव म्हणून वो खंयचे समाज म्हणून उलयले जाल्यार म्हाका एक तरी ताणें एक सांगचें स्टेटमेंट अमगे वर्ड दाखोवचो तेन्ना म्हाका ते कितें सांगता तें आयकता. बट तुका जाय ते भशेन इंटरप्रेट करून बाबा तूं तरी समज तरी त्या दुसरो तरी अर्थ काडा जाल्यार हितून मुजगून येवना. वो तेणें चोवपाचो आनी तेणें कितें हांव मुद्दम सांगता धनगर भावांक आमगेल्या जे आमगेले भाव आहाय तांकां हे मनीस फकत तुमकां उजार कोताय. इतली वर्सां तूं हांवें म्हणटा खबर नासली तूं आमगे बारशें वच रात म्हाका जाय जाण आमगे बारशें धनगर भावान फोन केलो आमदार कितें जालें काय म्हणून आम सगळे तुजे बरो आहाय म्हणून. अरे इतली वर्सां 20-22 वर्सांनी तांकां एक रस्तो सादें रस्तो दिवपा जालो ना मनशा कडेन आनी आजून समाजाचे उलयता तो. आतां आपणा फायद्या जाय म्हणून तेंचो तो आदार घेता. आदार घेवपाचो समाजाचेर कम्युनिटीचेर फूट घालपाक ना. बट खंयचेय हूंय येवन लावपाक हे योग्य न्हू. आनी हांवें हूंय कोणेय समाजाचेर खंयच्याय कम्युनिटीचेर हांव उलयलां जाल्यार म्हाका दाखोवचें.